Speaker sir, आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करतना I want to give some few suggestions and bring about the necessary reforms in the panchayats. Speaker sir, Minister is a very capable and very experienced person. Teka ya houseache 6 terms. This is a 6 term. 6 terms. He has got the experience. Sixth. And I am sure he will bring the necessary changes. Speaker sir, I came in this house, in this August house, from Zilla Panchayat. Zilla Panchayat in Poili, I jiklo in the year 2009. Speaker sir, I have experience of this Zilla Panchayat for 3 years जेन्ना आमी आसले. ह्या 3 वर्सांक आमी पळयला की आमी कितल्या पावटी डेलिगेशन घेवन मिनिस्टराक आनी आमी चीफ मिनिस्टराक चालूच मेवताले. तेन्ना काँग्रेसचो गव्हर्नमेंट आसलो, बाप मवीन गुदिनो तेन्ना हे सायडीन आसलो, रुलिंग सायडीन. म्हणजे and we met that time also the minister आमकां खाली promises दिल्ले. तेच सायडीन जिल्हा पंचायतीक खाली promises दिले आनी आयज पासून promisesच दिता. We will give you funds, we will give you powers. जिल्हा पंचायत येयली इतल्याकूच कारणांक लागून की हायकोर्टान कोण तरी गेलो आनी हायकोर्ट gave a direction to the government that जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन करा. So they are as good as not wanted म्हणून अहें म्हणून कितें तरी कोणाचे तरी मनान आसतले ते. पण म्हाका दिसता की तेंकां पावर्स दिवपाक जाय, तेंकां पावर्स दिवपाक जाय, तेंकां फंड्सूय दिवपाक जाय. ते वर्साक कितें 18 लाख कितें पयशे दिता, 18 लाख एक मेंबराक, 18 lakhs, आनी ते GST बीन ते मायनस करून ना. ते you look at the spending of the members. There is no spending. खाली allocation of funds. ना allocation of funds. आता I'm just telling you, tourism department येता व्हडलो fund allocate जाता, but where is the expenditure? Expenditure ना. It doesn't mean that we are not putting proposal. Proposal घालता आमी. But actual ते एक सेंटराचो फंड येता अंडर RDA. वो डिपार्टमेंटूच अंडर जिल्लाक आमी जो तर क्लब करीत, म्हणजे दिस फंड कॅन बी युटिलायज्ड बाय जिल्ला बाय पुटिंग प्रपोजल्स थ्रू यू ओनली. द मिनिस्टर ऑफ RDA आनी पंचायत एक आसून तो फंड कॅन बी एलोकेटेड टू देम. एटलीस्ट अ लॉट ऑफ मनी दे विल स्पेंड. देर इज लॉट ऑफ मनी फ्रॉम सेंटर अंडर RDA. सो इफ यू लिंक इट टू जिल्ला, के जिल्ला पंचायत मेंबर कॅन गिव प्रपोजल अँड स्पेंड द मनी. अशें कितें जाता की आमदाराकूय भिरांत दिसता. ना आय एम जस्ट टेलिंग यू दॅट हो चीफ मिनिस्टराक प्रपोजल घालूंक जाता की RDA तुका दी म्हणून. पंचायत आनी RDA वांगडा आसली. हांव कित्याक म्हणटा की आमी आतां 7 वर्सां जालीं आमी डिबेट करता. हांव ह्या हावजान एवरी टायम आय एम आस्किंग दॅट जिल्हा पंचायत मेंबर्स Now also you do the debate. Yeah, Zilla Panchayat members should be given justice. Speaker sir, tenche positively you put up the proposal to the chief minister. Not only money, you give them some powers. Let them look after our primary health centers. You look at the way they are dying. आमचे जे schools are primary schools in the villages. GPS आमचे गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल, तितून हाउ मोर चिल्ड्रन कॅन बी ब्रॉट इन द स्कूल्स, हाउ लेवल ऑफ एड्युकेशन कॅन इम्प्रूव. तेंकां कसले कितें तरी फंक्शनिंग दिया. स्मॉल वर्क्स इन द विलेज कॅन बी अंडरटेकन बाय जिल्हा पंचायत मेंबर लायक फुटपाथ्स. तेंकां एक डेजिग्नेटेड दिया that this should not be taken by the panchayat member or the MLA. Goa is a small state, so there are lot of works. तेंकां स्वच्छ भारत दिया. स्पीकर सर, स्वच्छ भारताचेर उलयतना म्हाका दिसता पंचायतींनी आयज येदो व्हडलो प्रॉब्लम आहा ऑन क्लिननेस. आयज आमी जो गार्बेज प्लांट बांदला ऑन आवर कलांगूट प्लेटो, तो एक
थिंगा आमकां सेग्रिगेटेड वेस्ट येवपाची गरज आहा. थिंगा येयना सेग्रिगेटेड वेस्ट. एलोकेट सम फंड्स टू जिल्हा पंचायत. लेट देम टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्वच्छ भारत. जे आमचे स्वप्न आहा प्रायम मिनिस्टराचे नरेंद्रजी मोदीचे की इंडिया शूड बी क्लीन. मागीर आमची मोना क्लीन जातली. जो तर क्लिननेस इज अराउंड वेर यू आर स्टेईंग लोकॅलिटी पंचायतींसून बरो गार्बेज जो तर क्लीन जाता जाल्यार आमी क्लीन जाता, आमी स्वच्छ जाता, आमची मोना स्वच्छ जातली. तर आयज अंडर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आमी जो प्लांट बांदला थिंगा आमकां सेग्रिगेटेड वेस्ट सगळे पंचायतींसून येयना. सम पंचायत्स आर नॉट इवन कोऑपरेटिंग टू गिव्ह द वेस्ट. आमी कितलेशेच पंचायतींक प्रपोजल दिला की तुमी तुमचो वेस्ट आमच्या प्लांटान हाडा म्हणून. बोलतोच वेस्ट येता आनी खंयचो ते सायडीचो येतात. क्रॉस द रिवर द वेस्ट इज कमिंग. हायवेचो वेस्ट आमकां येता. आमी सांगलेले की कोस्टल बेल्टाचो जितके पंचायती आहात तेंचो तुमी बट दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट. So what are you going to do? Speaker sir, what the honorable minister will do to those panchayats who are not collecting waste or who are only collecting waste for namesake? Oddo truck धाडटा ते. म्हणजे येदी व्हडली पंचायत एक रिक्षा वेस्ट धाडटा दिसाक. म्हाका दिसता खंय तरी डायरेक्टर ऑफ पंचायत or BDO, there is nobody who is responsible. High Court has given so many directions. Directions are given by the High Court. It is not being followed by Director of Panchayat and BDOs and the Panchayats. Secretary in chair kitlishi's ruling that it is the duty of the Panchayat to collect, segregate and treat the waste. आता आम्ही ट्रीट करू नका म्हणटा आमच्याकडे दिया. Give it to the Solid Waste Management Corporation. आम्ही आहात हिंगा. But no, there are few panchayats who are doing the job, but other panchayats are not doing. Art and culture is also there. Huh? आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट तुमच्या टाइम झाला. एटलीस्ट आमकां मेन डिपार्टमेंट हेजेर उलोवपाक आमकां दिया. स्पीकर सर, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा कडसून हांव फुडें वयता, बट आय रिक्वेस्ट द मिनिस्टर, स्वच्छ भारत जे आमचे आहा तेचेर तुमी, यू आर द हेड ऑफ दीस, ही इज द हेड, म्हणजे पंचायत तेच्या अंडर आहा. तुम्ही कितें तरी करा. सी दॅट ऑल दीस पंचायत्स टेक दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी. आम्ही तुमच्या वाटेनसून एक स्टेप फुडें मारून आम्ही ट्रक बसून दिल्लो आहा तुमच्या पंचायतीक एक इन शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्पीकर सर, अशें तुमी जाता जाल्यार थ्रू गव्हर्मेंट हुएवर इज हॅव्हिंग फायनान्शियल डिफिकल्टीज तुमी तांकां ट्रक दिया टू कलेक्ट द वेस्ट. तर देर आर सम प्रॉब्लम्स इन द पंचायत विच रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिसिजन. म्हणजे कितें आहा की some panchayats have got lot of finance, but they are being allowed to only do a tender of 5 lakhs. Now there are coastal belt panchayats like Kolwa is there, Kalangut is there, Kandolim is there, Anjuna is there. They have money because they are collecting revenue from the shops and hotels and resorts and everything. But tenka 5 लाखाचो टेंडर करूंक जाता. म्हाका दिसता हे सिम्प्लिफाय करपाची गरज आहा. सिम्प्लिफिकेशन of administrative procedure, as long as it is correct. Sometimes the BDO does not have engineer. एक इंजिनियराक 10, 12, 15 पंचायती दिल्ल्यो आहा. How he is going to do justice? How many estimates he is going to prepare of each panchayat? One panchayat is so big panchayat. 12 वॉर्डाची पंचायत, 15 वॉर्डाची पंचायत. म्हाका दिसता खंय तरी मिनिस्टरान तेजेर लक्ष घालचें. I will finish in 5 minutes. आर्ट एंड कल्चराचेर उलयतना आमचो मिनिस्टर इज व्हेरी सिंपल अँड व्हेरी ऑनेस्ट पर्सन. तेणे न्याय दिला ह्या डिपार्टमेंटाक. इवन ट्रायबल वेलफेराक लोक उलयता की न्याय दिला म्हणून. स्पीकर सर, हांव चड उलयना आर्ट एंड कल्चर. इतलेच जाता जाल्यार सगळे हितून रुरल गोवा, कित्याक यू आर कमिंग फ्रॉम रुरल गोवा, त्या भागान जे आर्टिस्ट आहा पळय तांकां, आनी जे त्या भागांनी जे कोण कितें तरी बारीक बारीक प्रोग्राम करूंक सोदतात, तुमचे फंड तुमी दिता, नो डावट अबाउट इट. बट मातशे ते फंड तांकां टायमार दिवचे, कित्याक तांकां ते फारीक करपाक जायना. दे कांट पे द मनी. एक प्रोग्राम केलो, जर तूं एक भजनाचो प्रोग्राम केलो, ओ एक नाटक केले, ओ आनी कितें बरे आर्टिस्ट हाडून केले, दे यू नो इट इज टू गिव अ बूस्ट टू द यंगर जनरेशन. जे आमची भुरगीं आहा 4-5 वर्सांची, 3-4 वर्सांची, they want to learn all these things. They want to learn the culture of Goa. They want to know what is the art.
जे कितें आसूं ते म्हणजे आतां हार्मोनियम शिकपाक जाय कोणाक आनी कितें वायलन शिकपाक जाय देर आर कोर्सीस इन आमचे हितून आहात बट आमचे आयडीन ना सिन्स वी डू नॉट हॅव अ रवींद्र भवन एट बार्देस जे आमचे आदलो मंत्री तुज्या जाग्यार जो आहलो तो आमकां अशेंच तारको दिवन गेलो रवींद्र भवनान आमी पळोवंकूच ना तें जागो आयडेंटिफाय केला म्हणलो जागो जाला म्हणलो कालूच गेल्लो म्हणलो पण म्हणजे एवरी टायम वी गॉट द सेम आन्सर काल गेला पयर गेला आणि आयडेंटिफाय केला आता पेपर वर्क चालू हा काय ना तेजे उपरांत पासून हांवें 1,20,000 स्क्वेअर मीटर गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाक एक्वायर केलो जागो इफ देर इज अ व्हील देर इज अ वे ही हॅड नो व्हील टू डू अ रवींद्र भवन एट बार्देस which was much needed. Speaker sir, I request kotta tumka. If you talk to the Comunidad of Mapsa in the right way, they will give you the land and you can build a Ravindra Bhavan for Bardes. Bardes is the area where our Honorable Chief Minister was born. Porra आणि Mapsa तो रावला. पयलो जाला पोर्रा म्हापसा रावला म्हापशेचे लोक रावता रवींद्र भवन केन्ना जातले डेप्युटी चीफ मिनिस्टर म्हापशेचो आहलो सगळे मंत्री आमचे बार्देसचे आहले गेल्या 5 वर्सांची उलयता पूण कांयच ना आतां पासून आहा आमचो WRD मिनिस्टर आहा थिंगा सालिगांव हावसिंग मिनिस्टर आहा सगळे थिंगा आसले दा प्लस म्हापशेचो मिनिस्टर आहा अजुनूय सेम आहा कॉम्बिनेशन बट रवींद्र भवनाचे कोण उलयना रवींद्र भवनाचे कोण उलयना रवींद्र भवन इज द नीड ऑफ द आवर इफ यू वॉन्ट आवर यूथ आमची धाकटी भुरगीं जो तर स्टेजीर येवपाक जाय सगळे हे शिकपाक जाय नाटक आसूं तियात्र आसूं वन एक्ट प्ले आसूं कितें आसूं सिंगींग कॉम्पिटिशन आसूं तांकां स्टेज ना स्टेज सोदतात ती आमचे ते हनुमान नाट्यगृह तेका खाली फॅन चल्ल्यार चलता म्हणजे इट इज इन बॅड कंडिशन AC ना तेका काय ना म्हापशा आनीक हॉलूच ना स्पीकर सर तेचेर आमच्या मिनिस्टरान लक्ष घालचे एनिमल हजबंड्रीचेर निमणे उलयता स्पीकर सर आमी जे भाशेन हो स्टेट ऑफ द आर्ट गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट बांदला तशें आमचे कडेन एनिमल शेल्टर गोंयांत बांदपाची आयज गरज आहा व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हेचेर म्हाका दिसता खंय तरी आमी कोणूच भासाभास करता आनी काबार करता ही स्टोरी फावटी बांदतलो तो हे फावटी करतलो ना एनिमल गव्हर्मेंटा कडेन कितलेच जागे आहा बेतलान येदो व्हडलो जागो आमी जे हे केल्ले एक्सपो केल्लो थिंगासरूय जागो आहा आमच्या गव्हर्मेंटान कितलोच जागो एक्वायर करून दवरलेला बट बट एनिमल शेल्टर इज रिक्वायर्ड यू लूक एट द नंबर ऑफ काउज बुल्स बुलॉक्स सगळे रोडार आहायज लोकांनी सोडल्या तांकां ते लोकांनी सोडल्या कित्याक ते गोटे जे लोकांचे आहले आमचे तेणी तितून रूम बांदले आनी भाड्याक दिल्या दे वॉन्ट टू लूक एट देअर इकॉनॉमी ते म्हणटा कितें जो तर ते बुलाक आमी जो तर जेवण घालीत बुल इज नॉट गिविंग अस एनी रेव्हेन्यू सो लेट अस मेक सम रूम आउट ऑफ इट एंड गिव इट ऑन रेंट आय एम जस्ट टेलिंग बिकॉज दिस इज द रियल स्टोरी आमच्या वाटेन जे कालांगूट आसूं कांदोली आरपोरा नागवा पार्रा आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जे उलयतात सगळ्यांनी जे गोटे आहले तेजे रूम केल्या सो काउज आर ऑन द रोड द बुल्स आर ऑन द रोड पीपल आर मीटिंग विथ एक्सिडेंट लायक एनीथिंग यू नो लायक रातचे वयताना मारलं तेजेर समतो लँडेड इन गोवा मेडिकल कॉलेज यू सी द नंबर ऑफ डेथ्स आमचे यूथ कितले मेले जाणटे कितले मेले बायलो कितले मेले आनी आमी हे डिबेटूच करून रावतले काय शेल्टर होम बांदतले आर वी सिरियस ऑन दीस I had gone to Maharashtra. I have seen a shelter home over there. Speaker sir, हे करपाची गरज आहा कर्नाटका गेला हांव थिंगाय पयला आमी शेल्टर होम्स यू सी द वे दे आर टेकिंग केअर ऑफ देअर बुल्स अँड बुलॉक्स सगळे थिंगा हाडून दवरता कोणाक नाका थिंगा हाडून दिता दे आर फिडींग देम कितलेशेच NGO लोक येता थिंगासोर आनी तेंची काळजी घेता आमच्या गोंयान NGO लोक आहा बोब मागता ते that government should do something we are ready to come and serve म्हणटा ते but I don't think we are serious. Speaker sir, lastly I want to talk on these dogs, barking dogs and biting dogs. ना एक दोनच मिनटांनी सोपयता तेंचे कितें करता ते वाडोता सेम शेल्टर होम जे बांदता तितून ते डॉग शेल्टर होम बांदपाची गरज आयज
आनी जे प्रोग्राम आसलो वॅक्सिनेशनाचो तो म्हाका दिसता सारको जायना आनी इवन सम NGOs वर गिवन थ्रू पंचायत्स दे वर गिवन सम दिस थिंग टू स्टेरिलाइज देम जायना तें वाडत आहा बीचार चोलपाक जायना बीचार सगळे सुणे जे आहा फॉरेन ट्युरिस्ट आनी इंडियन ट्युरिस्टांक चालूच आहा घास मारप म्हाका दिसता हेचेरूय आमी भासाभास करपाची गरज आहा तेचेर एक सोल्युशन हाडटा गोवा मीट कॉम्प्लेक्स नांवाचेच उरले आतां तें गोवा मीट कॉम्प्लेक्स नांवाचें उरलें थिंगासर कोण तरी गौ रक्षक म्हणून कोण रावता थिंगा बॉर्डराचेर गोंयच्या आनी येता तितले बिफाच्यो गाडयो आडयता गोवा मीट कॉम्प्लेक्स येदे व्हडले आमचे कडेन आय थिंक वी हॅव फेल्ड ऑन दीस गोवा मीट कॉम्प्लेक्स शार्ट जाल्ले आहा गोवा यू हॅव पीपल आमचे गोंयकार मीट इटर्स आहा ट्युरिस्ट जे येता ते बीफ सोदता आमची केन्ना फेस्तां जाली शॉर्टेज ऑफ बीफ थिंगा गौ रक्षकान आडयले म्हणटा आनी फिनेल उडयले म्हणटा तेजेर आमचे कडेन गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आयले वाय इट इज नॉट बींग फंक्शनिंग आर वी नॉट सिरियस ऑन दिस इश्यू some people may not like the way I am talking some people say will think that Michael is trying to start something which has stopped no we have to start this if we do not want beef to come from Karnataka over here then there has to be which is already the certified government meat complex which has been shut down which has been closed for various reasons based at flimsy reasons yes has to start speaker sir म्हाका आन्सर जाय ऑनरेबल मिनिस्टराचो आयज की गोवा मीट कॉम्प्लेक्स तुमी केन्ना स्टार्ट करतले आनी वेदर देर विल बी एनी इंटरफियरन्स फ्रॉम द सो कॉल्ड गौ रक्षक्स आय रिस्पेक्ट द गौ रक्षक्स बट एट द सेम टाइम देर आर पीपल इन गोवा इन बिग नंबर्स इन लार्ज नंबर्स द क्रिश्चियन कम्युनिटी द मुस्लिम कम्युनिटी एंड अदर्स हू आर इटिंग बीफ यू कॅनॉट स्टॉप दॅट स्पीकर सर हे सगळे हांवें जे पॉयंट्स रेज केल्या तेजेर आमकां आन्सर दितलो मिनिस्टर म्हणून रावता थँक्यू व्हेरी मच